महाराष्ट्र आता गोयचे उदक अडवपाची तयारी करता। विरडी धरणाच्या कामाक महाराष्ट्रान सायटीर हालचाली सुरू केल्यात। केस कोर्टात असताना कसलीच परवानगी नसताना महाराष्ट्र काम परत सुरू करता। सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचे म्हणून पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र केरकरान उलो मारला। सायट इंजिनियर सांगता हे काम खंय 2 म्हयन्यां खातीर फकत मातयेचो भराव उखलतात। मेन काम फुडल्या वर्सा। हे पळयात विरडे धरणाचो हो वाठार। फाटलो कांय तेंप हांगा वातावरण थंड आशिल्लें, कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यो। आतां थंय परत नेटान काम सुरू जालां। सायट इंजिनियराक विचारल्यान तो सांगता ते खंय फकत माती काडटात। कालपासून हे रस्ता हे करून सीओटी राहिलेले आहे। हे सीओटी खोदकाम करून हे 2 महिन्यामध्ये एवढं भरायचं, सीओटी भरायचा कार्यक्रम आहे तेवढं। मेन डॅमचं काम यावर्षी तरी नाही आहे। मेन डॅमचं काम पुढच्या वर्षी बघू, म्हणजे काय निर्णय होईल त्या ह्याच्याप्रमाणे पुढच्या वर्षी करायचं। ॲक्टिव्हिस्ट म्हणतात कसलेंच परमिशन नासतना महाराष्ट्रान काम सुरू केलां ते बेकायदेशीर। लवादा समोर असताना महाराष्ट्र सरकारान विरडी धरणाचे जे काम आसा ते परतून सुरू केल्ले आसा। पावस येवपाक केवळ 2 महिने सुरू असताना महाराष्ट्र सरकारान आता सध्या विरडी धरणाचेर एक्सकावेटर, त्या शिवाय JCB आणि ट्रक नव्यान हाडून हांगासर हे काम सुरू करपाक यत्न केल्लो आसा। हे कटिंग ऑफ ट्रंचेस म्हणजे पावस येवन हांगासर नुकसान जावंक जायना, पाणी जे आसा तेचो व्यवस्थित प्रवाह जो आसा तो वचपाक जाय, त्याच्या खातीर हे कटिंग ऑफ ट्रंचेस हे जे काम आसा हे 2 महिन्यां खातीर पावस येवच्या पयलीं सुरू करपाचें थारायल्लें अशें ते सांगतात। पूण एकंदर महाराष्ट्रान हाच्या पयलीं जे कितें काम चलयल्लें आसा ते पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा। हो जो धरण प्रकल्प आसा, हो धरण प्रकल्प तेंच्यांनी जवळ जवळ 80% तेचें जे काम आसा ते पुराय केल्लें आसा। येदें व्हडलें जें धरण आसा हे आमच्या हंजुणी धरणा पेक्षा मोठें आसा आनी तेचें जे बांदकाम आसा हे पुराय करपा खातीर महाराष्ट्र सरकारान ना पर्यावरणीय दाखलो ना तेच्या खातीर नियोजन आयोगाची परवानगी जी आसा ती घेवंक ना आनी एकंदर हे जे काम आसा हे पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा। सध्या ह्या प्रश्नाचेर म्हादय पाणी वांटप लवादा कडेन अंतीम जो निकाल आसा तो ऑगस्ट 2018 येवपाची शक्यता आसा। पूण अशा पार्श्वभुमीचेर महाराष्ट्रान हांगासर काम सुरू करून एकंदर जे कितें संकेत आसा त्या संकेताचें पालन केल्लें ना। ह्या प्रकल्पाक विरडी धरणाक लागून खंय सांखळे पाडोशे उदका पुरवण प्रकल्पाचे उदका पुरवणेचेर मोठो परिणाम जातलो। चडशा उत्तर गोंयांत दिवचल 70 सावन उदका पुरवण जाता। ह्या प्रकल्पाक लागून आमच्या सांखळे आनी पडोशे हे जे उदकाचे प्रकल्प आसा तांकां उदक कमी पडटालें। गोंय सरकारान ह्या संदर्भान आपलो निशेध जो आसा हो महाराष्ट्र सरकारा कडेन अभिव्यक्त करपाक जाय, कारण अशा पद्दतीन चोरी छुपे जर काम सुरू केलें जाल्यार निश्चितपणान त्याचे दुष्परिणाम आसा ते आमच्या ल्हानशा राज्याक भोगचे पडटात। प्रुडंटा खातीर उदय परब। एमपीटीच्या प्रशासकीय बिल्डिंगे लागसार 400 वर्सां आदले सतीचे पाशाणी हस्तशिल्प सापडला। एमपीटीचो डेप्युटी कन्झर्वेटर कॅप्टन मनोज जोशीक एमपीटीच्या बंगल्याच्या कंपाऊंडात झुडपांनी हे कोरीव पाशाणी हस्तशिल्प सापडले। बंगल्यात इतलो तेंप कोण रावनाशिल्लो। पुरातत्व खात्याची टिमीन येवन पळोवणी केली। सती प्रथेच्या इतिहासाची झलक ह्या हस्तशिल्पा वरवीं दिसता। ते आता म्युझियमात दवरतले। See, it might be lying there for quite some time, but people might have not noticed it, or I don't know the reason why it was not noticed. But definitely, when you see art piece, or something of this value, so you definitely feel happy for discovering something of this kind of. It's an asset for the nation. सतीची प्रथा दाखवपी हे पाषाणी हस्तशिल्प 300 ते 400 वर्सां आदले म्हूण पुरातत्व खात्याच्या टीमीनय खात्री केली। And he requested us to take custody and save that particular antique sculpture. Upon inspection, we found out that it is a Sati stone, which is dedicated to the memory of our past ancestors, especially one lady member who contributed for the betterment of past society. On the stylistic ground, this Sati stone can be dated to 17th century, wherein you can see the hand of Sati giving boon to the society. Plus there is one symbol of sun and moon depicting the concept of the life and the memory of this lady will be remembered throughout forever till sun and moon are there in the sky. So it is a very interesting Sati stone which is a very valuable element of our past
society and very significant from archaeological point of view. असल्या पाषाणी हस्तशिल्पावरवी इतिहासाचे पुनर्लेखन करताना त्या काळातल्या मानवी प्रथा आणि परंपरांची महत्वाची माहिती मेळटा. ते लोकांकूय पळोवंक मेळचे म्हणून व्हरून पणजे संग्रहालयात दवरतले. प्रुडंटा खातीर वास्को सावन विक्रम नाईक. भरमसाट व्याज दिता म्हूण सांगून गुंतवणूकदारांक लुटपाचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार आयला. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान फोंडेच्या ग्लोब हॉस्पिटॅलिटी कंपनीचो संचालक सुभाष गोविंद पाटीलाक लोकांक तोपी घाली म्हूण भितर उडयला. सुभाषान बाकीच्या साथीदारांक घेवन एकूण 5 कोटी 10 लाखांची लूट मारल्या म्हूण आरोप. ताचे बरोबरच्यांचो सोद चल्ला. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.